आमच्या तारकाची लागीसर यातेच्या मोगान वाढती आमकां भरवशाची देवो ते बाग मोलयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देव सांसोवच्या बुरया संगी कळ्या नामान माहिती आमच्या तारकात लागीसर यातीच्या मोगान वाढती आमकां भरवशाची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां नाना तरेचे मनीस दृश्टी पडटात. थोडे देवाचे उतर केवळ आयकतात आनी हेर थोडे देवाचे उतर आयकतात आनी ताका प्रतिक्रिया दितात, आनी थोडे देवाचे उतर आयकतात आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता तो बऱ्या वाट्यान चलता आनी हेरां सांगी माया मोगान जियोंक प्रयत्न करता. हीच उतरां जेजू आयच्या शुभवार्तांत ओपारी मुखांत आमकां सांगता. थोडे बी बऱ्या सुवार्थेर पडले आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक लागले. तर मोगाच्यानो, आमी देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेला मागून घेवया. केल्ल्या पथकांची दूख दर्या देवाकडचे बोगसाने मागून ह्या मिसाक आमी तयार जावया. हांव पत्की सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्यांकार मरयेच्या विनोनेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनोचो संतोश भोगूंक आमकां फावय. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता, आतां सर्व वस्तूक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपाती पिलाता हुजीर
आपली उत्तीम उंचावणी कर ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायता. तुझे कायदे विश्वासीपण पळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विने आनी आक्षेपा विने जिये. देवान निश्चित केल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी. तो एकलो मात्र आमार आनी तो आगम उजवाडाचो जियेत. तो आगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी तो कोणूच ताका देखूंकय शकना. ताका जावं मान आनी ससनाची रजवडकी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. संतोषाची गितां गावून ये तुज्या समोर. संतोषाची गितां गावून ये ताच्या समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. सोरेस पारुस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रासणार आनी ताची जावन आसाव. तो आनी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेलयो. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. वाकान स्तुतिये सवे ताच्या मंदिराच्या दरवटल्यांतल्यान. अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणांत भितर सरा. तसो उपकार मांदा ताचें नांव हरसिया. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो. ताची कृपा युगां युगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळटा. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपल्या तिरासानेन पोळ दितात ती सुभागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जायत्या शारांत लोक जेजू सजी येतच आसलो. अशें लोकां जमा सडीत येताना जेजून ताका येवपाक सांगली. एक वोंपी आपलें बी वोंपोवंक भायर सरून गेलो. तो वोंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मस्तून गेलें आनी एकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें. तें किरलेलें पूण शेळणातलेल्या वरवीं कोरपून गेलें. हेर थोडें कांट्या जडकुटां मदें पडलें. कांट्या जडां ताचे सवें वाडटना तांकां तांणी ओडसून मारलें आनी हेर थोडें बी बरें सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडून 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात ते आयका. हे हो परिसो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिश्यांनी ताच्या लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाचे गुटो समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारीच्या रुपार दिल्यात. अशें ताणें पळयल्यार
तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजूंचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतार. मेरेर पडलेले बी म्हळ्यार उतार आयकतात ते, पूण ताणें सतमंदून बाच्यावी जोडीन आसे देवचार येवन तांच्या काळजांतले उतार तक्षण काडून व्हरता. कटपी सुवातेर पडलेले बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमनांतलेल्या वरवीं ते थोडोसो काळ सतमंतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार ते सण सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडलेले बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिनयेचो राटवळी ग्रेस्तकाये आनी कुशलायेचो हांकां चीड दितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. सेकी बरे सुवातेर पडिल्ले बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरसानेन फळ दितात ते. देवाचें उतार वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव जावन आसा पवित्र आनीक अदीक पवित्र. देखून मिसाच्या वेळार याजक प्रिफर्स जाल्या उपरांत ते मागणे ताणें केल्या उपरांत आमी सांगाता सकट म्हणटा, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर्तो. जर तर देव पवित्र जाल्यार आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी पवित्र जाय. आनी कशें आमी पवित्र जावचें ह्या विशयंत आयच्या वांजेलांत एका ओपारी मरेपात आमी आयकलें. ही ओपार सुमयान पयले बटी सर्गींच्या राजा विशयंत सांगल्ली जावन आसा. कित्याक जेजूचें नांव ताणें करचें असर्यां ताणें शिकोवची रीत जायत्या जाणांक पसत जाली, पूण ताणें दिवचो ताच्या फाटल्यान दिवचो तो संदेश साबार जाणांक तो पसंत जावंक ना. कित्याक जेजू थोड्यो संगती इसारतालो, रॅडिकल थिंग्स बेश्टें तुवें केल्यार पावना, तुजें जिवीत बदली जाय तसल्या अर्थाचेर तो लोकांक शिकोवन दितालो. देखून तो ही ओपार सांगता. आनी ह्या ओपारेंत दोन संगती आमी पळयता. पयलें एक बी आनी दुसरें ओमतलो. तो बी ओमतलो. बी कितें जावन आसा सुमयान आमकां ह्या ओपारीचो विवर दिला. बी जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर आमच्या काळजान तें पडत जाय, तें किरलं जाय, तें वाडत जाय आनी फळ दी जाय. आनी उपरांत देवाच्या उतरा उपरांत साक्रामेंत जावन आसात. इगर्ज मातेंत 7 साक्रामेंत आसात. त्या मरीपाती आमच्या काळजांनी बीम पडटा. आनी मागण्याद्वारी मागण्यांत देव आमच्या काळजाच्या गुणायंत गुणगुटता. तें आमी मोतीन व्हरचें, त्या प्रमाणे जियोवचें. हें जावन आसा बी. आनी कोण बी ओमता, आमी परण्या सल्ल्यांत आमी पळयता देव बापूच तें बी ओमता. प्रवाद्या मरीपात, प्रोपेता मरीपात आब्रामाक पळयलें, मोइजाक आमी पळयलें, प्रवाद्यांक आमी पळयलें. देवाचें उतर तांचे तें आयलें आनी ते लोकांक ते शिकोवंक लागले. तें बी देवूच ओमता. परण्या नव्या सल्ल्यांत जेजूस तें बी ओमता. देवाचो नीज पूत तो जावन आसा ओमतलो. आज इगर्ज मातेंत पवित्र सभा हें बी ओमता. आनी आमच्या घरांनी तुमी आवय बापाय तें ओमतात. इस्कॉलांनी टिचर्सां कोण पळय तांकां तरबेती दितात. ती तांच्या शिकोवणे वरेपात, तांच्या नडत्या मरेपात हें बी ओमतात. तांणी ओमपूंक जाय. आनी
ये बी चार कडेन पडटा देखून जेजू सोडून आमी ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमी चिंतयेत चार तरांचे मनीस ह्या समाजींत आसात. एकले मेरेचे मनीस, मेरेर ते बीम पडले, कडपाचे मनीस आनी कांट्या कुंट्याचे मनीस आनी मातयेचे मनीस. पयले ते मेरेचे मनीस, थोडे बीम मेरेर पडले. हे कोण ते जावन आसात ते मनीस? मेरेचे मनीस जावन आसात प्राऊड पीपल, आपणूच बुदवंत, आपणाकच सगळें कळीत आसा आनी तशेंच आपणाचे वयर कोणूच ना म्हणलें चिंतप आसून ते समर्थीचे कायदे पाळचेत आसले. आनी तांच्या वर्गाक आसात थोडे लेजी पीपल, आळसायेचे मनीस आनी तशेंच फियरफूल पीपल या बेवकुरे. खंयच्याय कारणा खातीर समर्थीचे कायदे पाळी नासतना थोड्या कारणा खातीर भियेवन जियोवचें आसलें. कोण पळय भियेतात तांकां सर्गींचें राज जोडूंक तितलें सुलाभ न्ही. आमी सर्गींचें राज जोडी जाय जाल्यार आमी धैर्यवंत जाय. कितें समी शिकयता गे तें आमी आमच्या जिवितांत जियोवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी दुसऱ्या वर्गाचे जावन आसात खडपाचे मनीस, इमोशनल पीपल, भोगना प्रमाणे जियोवचे मनीस. आज म्हाका भोगता मिसाक वेता, आज म्हाका बरें भोगता हांव मागणें करतां, उरल्या दिसांनी गरज ना असलें चिंतप. या सिकींग नॉवेल्टी, खंयसर बरेंपण आसा थोडे पळय याहोवा विटनेस या पेंटेकोस्टल मुवमेंट असल्या दुसऱ्या पंगडांक आमी वचून थंयसर वेचें, कित्याक थंय बरें जाता, तांची शिकवण बरी लागता, तांणी दिवचो सर्मां बरो जाता. असल्या उद्देशान एका कुशीक जावन आनी एका कुशीक वेचे मनीस ते खडपत असले. खडपाचे मनीस देखून सोम्यान एझेकियल देवान एझेकियल प्रोफेताच्या तोंडान घाल्लें. एझेकिया 11 अध्याय 19वी वळ, आय विल टेक आउट ऑफ यू द हार्ट ऑफ स्टोन अँड आय विल गिव यू ए हार्ट ऑफ फ्लॅश. तुजें तें आसलें खडपत असलें काळीज हांव भायर काडटलो आनी तुका मोवाड एक मसाळ काळीज तुजें तें हांव रचतलो म्हणून. आनीक तिसऱ्या वर्गाचे जावन आसात कांट्या कुंट्याचे मनीस. ते जावन आसात ह्या संवसारी राटावडींत मग्न जाल्ले, संवसारी खुशालाय सोदून आसचे, संवसारांत ग्रेसकाय जोडच्या खातीर कितेंय करूंक तयार आसचे तसले. ग्रेसकाय आमकां सगळ्यांकी गरज आसा, पूण लेखावरती आशा आनीतपणान ती ग्रेसकाय जोडचे असले मनीस जावन आसात. आनी एडिक्शन टू इव्हल थिंग्स, लेखावरतें पियोने, वायट संवयो, वायट करण्यो हाका पात्र जावचे हे मनीस या दुडवाक लेखावरते तरान ते ग्रीड फॉर मनी, पयशांक चड आशा करचे मनीस हे जावन आसात. कांट्या कुट्यांनी जियोवचे म्हळ्यार ह्यो संवसारी वस्तू भावार्थ चीत दिता देखून तांचे काळीज देवा थंय उबारूंक तांकां कस जाता. आनी निमाणे जावन आसात मातयेचे मनीस. ते मातयेन पडटा, आमच्या मोतीन ते पडटा, मोतीन जावन काळजाक वेता. केदाळा काळजा भितर ते रिगता की आमचें जिवीत बदलता, परिवर्तन जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमच्या मोतींतच दवरून मोतीच्या चिन्ना प्रमाणे आमची समर्थ बांदून हाडची न्ही. तें आमच्या मोतीन जावन काळजाक वच जाय. आमच्या जिवितांत हर एका दिसपट्ट्या जिविताच्या गणितांनी, आमच्या उतरांनी, नडत्यांनी आमचें जिवीत बदलावन जाय. त्या दाळा मात्र तें 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक सांगता. तसो जेजू आज आमकां हें जियोवंक आपणे दिवचो कृपा, बोळ आनी आदार दिवन दी. आमेन.
सोपून दिता तुझ्या पातांत सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एकत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उजो आनी वाट तुका भेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको उजो आनी वाट तुका अर्पुचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अहंकारमय जावन जल्म घेतना तिचें अहंकारपण विबाडूंक ना पूण पवित्र तरान तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारोया आमेन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासोया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा स कडी आनी स थंय आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नित्य अवकारी मरयेक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेच्या सक्तीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फमकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पो सर्वांनी संसाराचो भगवान उंचरगे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाव येता तुका जय उंचरगे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची त्यास बरी जवान जातास ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत फातकांचे बोगसाने मेळच्याक
तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारावतेलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगण पगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे बोला जीवन पोन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पळय सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे ह्या जके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आनी तांकां तुजे सुगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पसळे मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. आमकां मर्ये देवाच्या माये सांगाती सांज झुजे तिचो पोती भाग्यवन दम दता आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सुन्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान आत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पबी सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
मोगाळ भाऊ भयणीनो वसोवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी Somiałem wytręczeń Pana Ona, pontudział rano samolajkę melkeli. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Mozo, serve spora wakanta, mochata roka tei ulasta. Atmo mozo, serve spora wakanta, mochata roka tei ulasta. Serve spora ci vodvi gaita. Atmo mozo somyak वंदिता आपले चरण दासीचेर ताणे दया दिसताली देखून म्हाका सजनांगा सदे म्हणटली. Atmo mozo serve spora wakanta mochata roka tei ulasta. Atmo mozo serve spora wakanta mochata roka tei ulasta. प्रार्थुया कनवळ्या बापा भगवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान ददोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच आमकां मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्पदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचें नवें. ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वखणता. आपणाक चरण दासी म्हणून लेखलेल्या तुका देवान ताचे एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सार करताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवली. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी पळे माये खत नतले आंबरी कार्मेलितांच्या आदारा पावून काय धैर्य सुकरा परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्यो सर्गोजो मरये मुखार आमी दवरया. तिच्या विनोनेन आमकां जायते मेळ्ळां अर्गां दिवया आनी तशेंच आमच्यो आनी आमच्या
मोगाच्या मनशांच्यो गरजेवंताच्यो सूर गरजो आनी इरादे तिच्या मुखार दवरया. सांगाता म्हणया उड्डास कर ये बोधे आनी अंकारी मुळे तुझ्या आश्रयात दवरलो तुझा आदार मागलो तुझी मध्यस्थी सोदलो कोणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकोंक ना. हे पत्नी धैर्य काणग्यो तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकारीचे अंकारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पत्की आनी कांतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे ककुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमाज मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे सांगाता स्त्रियां तातून सदैव आनी सदैव पॉज गोसी चेंजेस भगवंती मरिये देवशमे आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. खरमेलेच्या सुंदर राणये आम्हा बसत विनंती कर. नमाज मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे सांगाता स्त्रियां तातून सदैव आनी सदैव पॉज गोसी चेंजेस भगवंती मरिये देवशमे आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. खरमेलेच्या सुंदर राणये आम्हा बसत विनंती कर. नमाज मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे सांगाता स्त्रियां तातून सदैव आनी सदैव पॉज गोसी चेंजेस भगवंती मरिये देवशमे आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. खरमेलेच्या सुंदर राणये आम्हा बसत विनंती कर. ये भगवन मरिये कार्मेल राणये आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पत्नीन तुजी बेदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गजाली तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचतां. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जिजबळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Given kurma besawam cheva soloncha kami devache kusheka shikai tu amka bagi tuji sa vaita vignantle rakam ka sadaka Jesu tu amzora Moje tuam cimai, Suse tuam kasai, Matau tu Jesus sai, Jesus tuam sorai, Moje tuam cimai, Suse tuam kasai, Matau tu Jesus Mogal putra soe Awar we ashirvade vamka Bagin kusaci kruinurun kam shtuam cent sankli Papa chipta chini buitat min chinavi. Amen.